सांजेच्या वेळार घराबाहेर बसून अवकाशात डोळे लावून बसप सगळ्यांक सुख दिवपी गजाल। तातूंत पुनवेची रात असल्यार त्या चांदण्या रातीचे सुखूच वेगळे। लखलखीत प्रकाश दिवपी चंद्राकडेन पळयत आपल्या विचारात आपल्या भितरल्या मनशाक सोदून ताचे वांगडा उलवप सगळ्यांक आवडटा। तो आकाशातलो चंद्र आणि आपूण जायत्या जाणांची ही फ्रेंडशिप। आता तुमच्या मदीं एक मित्र येतलो। आता पृथ्वीर 2 चंद्र दिश्टी पडटले। हय, तुम्ही सारखे आयकले। विश्वास बसना? हो रिपोर्ट पळयात। नमस्कार, हांव साहिल नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात प्रुडंट। पृथ्वीचेर आता 2 चंद्र दिश्टी पडटले। अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासान हालींच पृथ्वीचेर नवो चंद्र मेळ्ळा म्हूण जाहीर केला। आता मेरेन शास्त्रज्ञांनी 8 अर्धचंद्राची पुष्टी केल्ली। मात आता आनीक एक अर्धचंद्र पृथ्वीच्या ऑर्बिटात आयला। तो ग्रह 2083 मेरेन पृथ्वीच्या लागसार रावतलो। 2025 PN7 नावाचो हो ल्हानसो लघुग्रह धर्तरी खातीर अर्धचंद्र म्हणून काम करतलो अशें नासान आपल्या रिपोर्टान म्हळां। ही एक दुर्मिळ अवकाशातली वस्तू असून ती धर्तरीच्या गतीन सूर्या भोवती फिरता म्हूण ह्या रिपोर्टांतल्यान मुखार आयला। 2025चो PN7 लघुग्रह सुमार 18 ते 36 मीटर रूंद असून तो एका ल्हानशा इमारती इतलो आसा। तो चंद्रा भशेन गुरुत्वाकर्षणान बांदिल्लो ना। तो लघुग्रह खूप काळ पृथ्वीच्या एकदम लागीं रावतलो। शास्त्रज्ञांच्या मतान हो लघुग्रह फाटली 60 वर्सां धर्तरी कुशीकच्यान वता आणि आता तो आनीक लागीं आयला। 2083 मेरेन तो असोच दिश्टी पडटलो। उपरांत तो अंतराळांत वतलो। पृथ्वी भोवती भोंवपी पयलो लघुग्रह VG हो 1991 सोदून काडिल्लो। आता नासान हो नवो लघुग्रह सोदून काडला। असले एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओ आम्ही तुमच्या मुखार हाडीत रावतले। तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट। देव बरें करूं।